आम्ही कोंकणी लोक 41 प्रभेद असो लोक 3 धर्माचो लोक सांगता मेळून आम्ही म्हणूंक हांगा जमलो आम्ही कोंकणी। कोंकणी लोकोत्सव 2017 हे एक कोंकणी लोकांचे समग्र एक उत्सव, एक कोंकणी फेस्त, कोंकणी लोकांचे एक सांगता येवचे एक मिलन अशें म्हणयात। आमच्या ह्या कोंकणी लोकोत्सव 2017क सर कोंकणी मालगडे विंगड समुदाय येतात। तुम्ही सर जाणात कोंकणी म्हणल्या त्या क्षणा तुमच्या मतीक GSB आनी क्रिस्तांव येतात, पूण कोंकणी अशें न्ही। कोंकणींत भितर 41 समुदायाचे लोक 3 धर्माचे लोक आसा। तुमकां आश्चर्य जावचे पुरो आमी कोंकणींत हिंदू, क्रिश्चन आनी मुस्लीम धर्माचे लोक आसा म्हणटना हिंदू आनी क्रिस्तांव लोक तुमी सदां आमच्या ह्या शहरांत पळयतात। GSB जावंक पुरो या दजवज्ञ शेठ जावंक पुरो या क्रिस्तांव लोक जावंक पुरो या विंगड आमचे कुडमी तुमकां ह्या कुशीन पळोवचेक मेळटात। इल्ले उत्तराक गेल्यार आमच्या कर्नाटकाचे उत्तर करावळी गेल्यार होन्नावरा तुशीन तुमकां कारवी लोक, मेस्ता लोक पळोवचेक मेळटात। भटकळांत आमचे कोंकणी भाव मुस्लीम भाव आसात। हे तुमी म्हाका दिसता तुमकां विशय गोत आसा की ना, पूण हे मुस्लीम भावा पैकी नवायत, दालदी आनी जमायती म्हणून 3 पंगडाचे मुस्लीम कोंकणी मातृभाषिक लोक आसात। हे एक व्हड हेम्मेची गजाल। तशेंच ताचे की उत्तर गेल्यार आमकां ते पळोवंक मेळटात येल्लापुरांत सिद्धी लोक, हे आफ्रिका मुळांतून आयिल्ले लोक कोंकणी मातृभाषेक। आयच्या ह्या पुरश्यावर तुमकां हे सर विंगड समुदायाचे लोक तुमकां पळोवंक मेळटात। तुमकां पळोवंक मेळटा सिद्धी, तुमकां पळोवंक मेळटात कारवी, तुमकां पळोवंक मेळटात गावळी, तुमकां पळोवंक मेळटात कुडमी, GSB, भटकलचे थोडे मुस्लीम आमचे कोंकणी मातृभाषेक। हे सगळ्या लोकांचे एक वैभवीक पुरश्यावाची सुरवात आमी आतां करता। कोंकणी लोकोत्सव 2017 हाचे मूळ उद्देश हे आसले समग्र कोंकणी लोकांक सांगता घालून व्हड एक फेस्त करचे, आमचे एकामेकाची वळख करून घेवचे। हाच्या मुखांतर आमी सर कोंकणी उलोवपी आमचे धर्म खंयचे जावन दी, आमचे जात खंयचे जावन दी, आमचे रंग खंयचे जावन दी, आमी सगळे आमी कोंकणी, कित्याक आमची मायभास कोंकणी। आमी कोंकणी म्हणल्यार एका नांवान वळखुंचे खातीर हे व्हड 3 दिवसाचे उत्सव आमी हांगा कोडयाळांत मांडून हाडला। तुम्ही कालचे कार्यक्रम पळयले आसतले। पयलो दीस आमी भुरग्यां खातीर आनी स्त्रियां खातीरच म्हूण मांडून हाडलो। ह्या कार्यक्रमांत जायत्या इस्कॉलांतून भुरग्यांनी तांचे कार्यक्रम तालंत प्रदर्शन केल्यात। संदेर स्त्रियांनी तांचे तालंत प्रदर्शन केलां। सकाळीं आमी 10 जाणां भुरग्यांक तांणी कोंकणींत आनी कोंकणी भुरगीं जावन विंगड क्षेत्रांत केल्ल्या साधना खातीर आमी तांकां सन्मान केला, तांकां मान केला। तशेंच सांजेच्या वेळार कोंकणीक अभिमान हाडले, कोंकणी खातीर गौरव पावचे बरी केल्ल्या आमच्या स्त्रियांकी आमी मान केला, तांकां आमी सन्मान केला। टावन हॉलांत हे 3 दिवसाचे कार्यक्रम चलते आसा। काल सकाळी आमी टावन हॉला बोवारी गल्लेक लागीं 100 स्टॉलाचे उक्तावण जाला। हे स्टॉलांत आमचे कोंकणीचे हर संप्रदायिक खाण आसात, संप्रदायिक न्हेसणाचे स्टॉल आसात, संप्रदायिक वस्तूंचे स्टॉल आसा। आमी आदी उपाय करचे एंटीक स्टॉल आमी कितें म्हणटा आमच्या मालगड्यांनी उपाय करचे आसले। रांदचेकुडांतले आयदान जावंक पुरो या आमचे कृशीक वापरचे आयदान जावंक पुरो या एक बन्सलाचे प्रतिरूपच आमी त्या स्टॉलांत केला। तुमकां गोत आसचे पुरो आमचे GSB लोक आमी कोंकणो कितें म्हणटा हे व्यापारी जावन आसात। कोडयाळाक आयिल्ल्या तेन्ना बंदरांत आंचींच पुरा दुकान आसली, आमी ताका बन्साले म्हणटले। मिरसांगेचे बन्सल जावंक पुरो, तांदळाचे जावंक पुरो, गोडाचे जावंक पुरो, हे विंगड वस्तूंचे ते आमी तांचे अंगडी आसले। ताचे एक चित्रीकरण जावचे बरी एक प्रतिरूप आमी ते मांडून हाडला। आमचे क्रिस्तांव लोकांचे एक जीवनशैलीचे एक स्टॉल ते मांडून हाडला। GSBचे जीवनशैलीचे स्टॉल ते आसा। आमचे कुमटा आनी अंकोलामध्ये आसचे हुलसवार समुदाय तांचे जीवन तांणी बाटी वळणं या बेतांचे बुट्यो करणं मंद्र्यो करणं तांचे जीवन चलोवचें हाचे एक स्टॉल आमी दवरला। तांचे वस्तूंक काल मस्त डिमांड आसले। हांगाच्या आमच्या शहराच्या लोकांनी ह्यो मंद्र्यो बेताच्यो बुट्यो कुरपण्यो तांदूळ वासोडचे
तोडपे हे सगळे तांचे तान घेवन मस्त खुश पावल्यात. आणि 2 दिवस हे कार्यक्रम असा. आज येदोळच आम्ही सकाळचे कार्यक्रम मुग्दोवन हांगा आयल्या. सकाळच्या कार्यक्रमांत विंगड कॉलेजींतून विंगड संघ संस्थेतून युवजनांचे तालंत प्रदर्शन वेदीचेर आसले. बारी बरे एक तालंता प्रदर्शक तांणी केल्यांत. आणि आता 3 वरार आमी हांगा जमल्या ह्या बालमठाच्या मैदानार. हांगातून आमी एक वैभवीक पुरशांव घेवन आमी आतां टावन हॉलाक भायर सरतात आसा. आमचे पुरशांव तुमी पळयले जाल्यार म्हज्या फाटल्यान सगळे लायन लागून रावल्यात. म्हाका दिसता उण्यान उणे 35 ते 40 विंगड पंगडाचे लोक हांगा आसा. आमचे मदें ब्रास बँडी आसा, आमचे मदें सिरसेतून आयिल्ले ब्रेडर आनी नृत्य आसा, आमचे मदें आमचे क्रिस्तांवांची घुमटां आसात, कुडम्यांचे घुमटां आसात, कुडम्यांचे कोलाटा आसात, आमचे चेंडे आसात, कारव्यांचे चेंडे आसात, आमचे महिळा चेंडे आसात. असले जायते विंगड प्रदर्शनां तुमकां हांगा सांस्कृतीक तांडा तुमकां हांगा पळोवंक मेळटा. हे तुमी मनशात कोंकणींतलेच हे तुमी बायलां लोकांक वट्ट करून हे कार्यक्रम करतात. तुमी पातयेवचे नात. हे सगळो लोक हांगा आमचे पुरशेवार आसा तो सगळो मातृभाशीक कोंकणी तांची मायभास. हे आमकां बारी एक हेम्मेचे गौरवाचे अभिमानाचे विशय की आमच्या कोंकणींत इतले वैविध्यते आसा. केन्ना आमी भारताक म्हणटा इंडिया इज युनायटेड विथ ऑल इट्स डायवर्सिटी जाल्यार कोंकणी ही तशीच. कोंकणी ऑल्सो इज अ आयकॉन. हे कोंकणी एक संकेत जावन आसा युनिटी इन डायवर्सिटी. विविधतांत एकता हाडचे जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी लोकांक पळयल्यार तुमकां कळटा. काल आमचे उक्तावण कार्यक्रमाक आमचो मंगळूरचो कमिशनर पुलीस कमिशनर एम चंद्रशेखर आयिल्लो. ताणें आमचे कोंकणी लोकांचे एकवट कोंकणी लोकांचो मोग कोंकणी लोकांनी सगळो जमल्लो पळयतना तो ताच्या राज्याचो उडास काण म्हणालो. आमच्या राज्यांत तुमचे कोंकणी उलयताले एक 10% लोक आसले जाल्यार आमच्या राज्यांत समाधान शांत आसताले म्हणालो. म्हाका दिसता निजायकी आमकां सगळ्यांकी हे आयकून मस्त गौरव भोगलो, अभिमान भोगलो. एक अनेक राज्याचो उंच हुद्द्यार आसच्या एका व्यक्तीन आमच्या कोंकणी लोकांक असले एक कितें म्हणटात उल्लेख करून असले एक मर्यादेची उतरां उलयले. ताणें आमचे मलगडे बस्तेवामन शेणै विशांती म्हळें. बस्तेवामन शेणै म्हज्या ऑफिसा भितर येतना म्हज्या मोतीक मस्त समाधान जाता. हांव व्हड हुद्द्यार आसा, केन्नाय टेन्शन, पूण तुमचे कोंकणी लोकांक पळयले ते क्षण म्हजें मन सगळें थंड जाता म्हणालो. निजायकी एक संतोशाची गजाल. तिसऱ्या दीस फाल्यां परतेकी आमच्या टावन हॉलांत सकाळीं तावनूच कार्यक्रम आसात. पयस तावन मस्त तंडा आयल्यांत. त्या तंडाचे प्रदर्शन ते जावन आसा. फाल्यांय आमी 10 जाणां व्यक्तींक दादल्यांक आमी मान करता. आज सांजेर 10 जाणां साधक स्त्रियांक आमी मान करता. फाल्यां दनपार मागीरच्या कार्यक्रमांत आमी समारोप कार्यक्रम आनी आमचे कोंकणी अकॅडमीचे वार्षिक गौरव प्रशस्ती आनी पुस्तक भोवमान कार्यक्रम आमी मांडून हाडला. ह्या कार्यक्रमांत आमी तेग लोकांक गौरव प्रशस्ती दिता, तेग लोकांक पुस्तक भोवमान दिता. अशें एक व्हड गद्दळाचे एक 3 दिवसाचे उत्सव सगळे कोंकणींत कोडयाळांत कोंकणी लोकूच खंय गेल्यार दिसता. आनी ते कोंकणी लोक विंगड रंगाचो विंगड आमच्या पंगडाचो विंगड धर्माचो. म्हाका दिसता सगळे कोडयाळ एक कितें म्हणटात एक सौहार्दतेचे एक गांव आमी करून सोडला. कोंकणी कला रावा म्हूण पेपरांचेर आनीक TV माध्यमांचेर हेडिंग येता तसा निजायकी ह्या उत्सवा वरवीं एक कला रावच आमी ह्या कोडयाळांत केला म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. म्हज्या सांगात्यांक ह्या अकॅडमीचे म्हणजे सर सदस्यांक हातूंत म्हाका भरपूर पाठिंबो दिल्ल्या खातीर हांव तांकां धन्यवाद पाठयता. ते न्हय आसतना इतलो व्हड उत्सव करचे खातीर आमी 12 समिती रचले. 12 तांडेल 12 6 तांडेल आनी हर एका कमिटींत 12 सदस्य म्हणटना 160 आनी 8 समिती सदस्यांची आमच्या समितीन सगळ्यांनी तांचे तांकी पुरतो वावर करून हे कार्यक्रम यशस्वी जावचे बरें केला. तांकांय हांव काळजांत तावन धन्यवाद पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे मेरावणीक हे पुरशांव कितें आसा आमच्या कोंकणी लोकांचे एक सॉलिडेरिटी वॉक जावन दी. ह्या आमच्या सगळ्या सांगात्यांचे एक आमचे कोंकणी लोकांचे बळ दाखोवचे एक वॉक ह्या सला जावन दी म्हणून हांव आशेता. आनी अशेंच आमचो मोग वाडोवन दी. आनी आमी सगळे हांव हिंदू, हांव क्रिश्चन, हांव मुस्लीम, या हांव कारवी, या कुडमी, या GSB, या आनी कितें म्हूण म्हणचे बदलाक आमी कोंकणी म्हूण गौरवान म्हळें जाल्यार खंडेत जावन
आमकां आनी मुखारी आमची भास उरतली, आमचो लोक उरतलो आनी आमी ह्या संवसाराचे ह्या देशाचे प्रमुख व्यक्ती जावन जातल्या साधन करतल्या आमचे देश उद्धाराक राज्याचे उद्धाराक आमी खंडीत जावन आमचे तांकी पुरते आमी मिनत घालतले म्हणून हांव तुमकां सांगता. जय कोंकणी माय, जय कोंकणी माय, जय कोंकणी माय. कोंकणी साहित्य अकादमीतून फाटल्या एका दिसातून मंगळुरांत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीच्या मुखेलपणाखाल आणि सौर कोंकणी लोकांच्या सहकारान कोंकणी लोकोत्सव 2017 वेदोळेचो प्रारंभ झाला. या कार्यक्रमाबाबतीत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीच्या कोंकणी लोकोत्सवाच्या संभ्रमिक सांस्कृतिक पुरुषावाद हांगासर चालन दिवच्यात आमच्या मध्ये कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष रायभाव तसेच प्रख्यात चलनचित्र नट एल्टन मस्करेनस तसेच उषा फर्नांडिस तसेच जानेट नोरना आमच्या मध्ये असतात. तसेच अकादमीचो अध्यक्ष बस्ती वामन शणे तसेच सभार कोंकणी मुखेली आमच्या मध्ये असतात. ह्या सौर कोंकणी मुखेलतान आवलो दिता हांगासरच्या कोंकणी सांस्कृतिक पुरुषावाक चालन दिवन कोंकणी संस्कृती लोकांक दाखोवच्याक आनी संभ्रमी पुरुषावाक चालन दिवच्याक आवलो दिता. जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीनं आयोजन केलेलं या 3 दिवसाच्या कोंकणी लोकोत्सव हाचे स्वागत आणि समारोप कार्यक्रम ह्या समितीची जबाबदारी आमगेल समितीक दिल्या. हांव जावन आसा वेंकटेश बाळिगा समितीचो तांडेल. हे 3 दिवसाच्या कोंकणी लोकोत्सवांतू जाती मत भेद नासले देशाचे वेगवेगळे गांवां दाखोवन कोंकणी लोक मंगळुराक येवन पावल्यांची आज हो दुसरो दिवस. आमी एक मेरवणीका आमगेले मंगळूर शहरांतू काडचे आसा. हांतू साबार टॅबलो आनी हजारांनी लोकांनी मेळचे आमी आज पळोवप. हांतू कुडुंबी खारवी सिद्धी नंतर सारस्वत क्राइस्त मुस्लिम बांधव कोंकणी उलोवपी लोक हांगा मंगळुराक येवन पावल्यांची आनी एक व्हड संभ्रम जावन हो दिवस आचरण करता आसाची. काल आज आनी फाल्यां 3 दिवस मंगळूर पुरभवनांत चलता आसच्या ह्या कोंकणी लोकोत्सवाक मंगळूर शहराचे सर्व लोकांना आमकां सहकार दिला. सगळ्यांक देव बरें करूं. आणि संयोजन गोविंदराय प्रभू, रत्नाकर पुडवा, प्रकाश नायक, संतोष शेणय आणि कुमारी वृंदा कामत. परिकल्पना आणि निर्देशन वेंकटेश बाळिगा माविनकुर्बे. सर्वांक देव बरें करो. धन्यवाद.
नंतर परत एकपटी आमगे सगळे कोंकणी संसार ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಚಾಕ आज कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे त्यांनी एक मुखार निंती आज एक वैभवारी संतोषारी पूर्वजन समाधान दवरता म्हणजे हे कलोत्सव आज चलतच काल दिवस चलतच आणि आज निमती परत एकपटी आमगे जन पूर्वजन मेळचे आमकां सादी जालें सादी जावन आमी कोंकणी लोक एकच आता भायल्यान पळयता पुरा कोंकणीर म्हणटा शिवाय ही जात म्हूण ना आमकां आमगे मनांत येना जाल्ली ताजी पूर्वजनांक मेळ्ळें कशें जालें म्हणाली आमी एक कोंकणी आवयची भुरगीं म्हणल्या दृश्टीन आमी परत मेळ्ळो हे कळमनान हें केलें निमती हें इतलें जय प्रदावलो भारी वैभवारी दत्तास हाजे खातीर कोंकणी अकादमी अध्यक्षांक आनी बाकी संध्यांकी बाकी आमगे बार कमिटी आसा हे कमिटीच्यांनी ते साध्य केलें तें आमी दाखयलें कोंकणीच्यान कसं करूं दत्ता म्हण दाखयलें परत एक फावटी आमगे साहित्यिकी संस्कृती हें तें पुरो आमकां दाखोवचें मेळ्ळें हाजी निमती मुखारी आनी कोण येता ताजी कोंकणीतून आतां बालगडे आमी केलें आतां आमगे रॉय कॅस्ट्रो तांणी केलें आनी मुखार येता मार्गदर्शन मेळ्ळो कोंकणी निमती बरें कामां तात्काळ जावका हातून आमी सर्व समुदाय ಒಟ್ಟು मेळून जसं एक अवकाश जाता आनी आमगेल्यान एक आमी परस्पर वळख करून घेवच्याक आनी मोग वांटूंक साधन जाता हे साधन जावच्याक एक कलोत्सव एक व्हड संदर्भ आयलो हाजे खातीर म्हाका भारी आनंद जाला अशीच आमच्या समाजान कोंकणी समाजान आमगे म्हळ्यार कोंकणी समाजान आनी मुखार समारंभ मांडून हाडून परत आमी मोट्टू मेळटा आनी कोंकणी विशयांत आमगे साहित्य संस्कृतीचें अध्ययन करचे विशयांत आमी सांग इता म्हळ्यार आज कोंकणी जनांक कोंकणी शिकोवत विळय विशय कोंकणी अकादमी करता आनी विश्व कोंकणी केंद्र दाखोवन आतां 15-16 सुरू जावन आमी जावन मास्टराक नेमक करून करता जी एक 5-6 चेडूं हांगा दाखोवन दक्षिण कन्नडा उडपी आनी उत्तर कर्नाटका जिल्ल्यांत शिकता ताजी आमी त्या मास्टरांक शिकयताची आदले मुखारी तांकां मस्तर म्हणजे कोंकणी विशय अभिप्राय येवका अभिमान वाडोवका आनी तांणी कोंकणी आमगे मायभास म्हणून शिकून आमगेल्या जनांनी ಒಟ್ಟು मेळच्याक साधन जावका मेळ्ळें म्हगेले देवाले मगून हांकां कोण काम केलां कोण मोट्टू मेळ्ळ्याची कोण धनसहाय केला एक विंगड एक चान्नी रुपारी कोण हाका सेव दिल्या हाका सर्वांक देव बरें कर म्हण सांगून म्हगेले दोन रुपया
नांदे दत्त पंगडा, तदनंतर अनंत केसिंदी पंगडा, केशव गुरुद्वार पंगडा, ಬೇಡರ ವೇಷ, ಕಾರ್ವಿ ಕಲಾಮಾಂಡ್ ಭಟ್ಕಳ ಕನ್ವೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಜಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಮೇರಿ ನಾರ್ಬರ್ಟ್ ಗರಿಬಾಜೆ ಪಂಗಡ ದಫ್ ಸಮುದಾಯ, ಚಂಡೆ ಕಂಟಗಳು, ಮೇರಿ ನಾರ್ಬರ್ಟ್ ಗರಿಬಾಜೆ ಪಂಗಡ ತಮಾಮ್, ಅನಂತ के सिद्धी पंगड दाखई, रुकಯ್ಯ ಗೌಡ ತಂಡ ಕುಡ್ನಿ ಕೋಲಾಟ ನೃತ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಗಡ್ ನುಗಡೆ, ಅನಂತಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಗಡ್ ಲಗೈ. ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಭವನ ಮಂಗಳೂರು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು. अशोक कासरगोड, डॉक्टर चेतन नायक धारवाड, कमलाक्ष शेख उडपे, सुशेखर गौड मजपे, श्री जयराम सिद्धी यल्लापुर, श्री शिवानंद शेख शिवमोग्गा, श्रीमती ममता सामंत मैसूरू, डॉक्टर रामलाल मिसाइल भटवाड़ा, रामनाथ सिंह उज्जली भार्गवान निर्मिली, राजा लोकाश्रयातील श्रीमंत उरली ती ध्वनी, राजा लोकाश्रयातील श्रीमंत उरली ती ध्वनी, गोडी 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 बास कोंकणी, आमची आवड आमची भास कोंकणी, अवायत मुस्लिमानी मातृभाषा कोंकणी, गोडी 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 भास कोंकणी.
नादान कोंकणी माये परबी पाठवूया कोंकणी बाळा कोंकणी माडा संगी मेळूया कोंकणी नादान कोंकणी माये परबी पाठवूया झरीच्या उदका तेम्यांनी गितां मांडा तुम्यांनी आमनोन आसा आमगेली माती लाखो लाखो जिनांनी कोंकणी रक्ता कणांनी उलोवन आसा आमची संस्कृती उलोवन आसा आमची संस्कृती सरस्वती पल्वरशी जन्मून आयलेली सुवर्णाच्या कोलवाभितर फुलोवन रावलेली आमची भास कोंकणी बहुधर्मीय बहुजातीय कोंकणी समाजाचे या सगळे लोकांक ओट्टाडचे लोकोत्सव का सुरवे दिसो आवसू म्हळ्यार माते आनी चेडवां खातीर जालें आज आमी यव्वनाक पावल्याचे फाल्यां आमी मलगड्यांक सगळे हे साधकांक एक प्रशस्ती दिवचे एक 3 दिसाचे भारी एक ऐतिहासीक लोकोत्सवाचे आज आमी मध्य दिसा आसाचे आज आमगेले यव्वना तशी आमी मार्गार देवन आज मेरवणी गेली आमगेले सगळे कोंकणीचे ते बळ आमी सार्वजनिकांक दाखयताची आमगेले सगळे जातीचे सगळे धर्माचे संस्कृती कले ते पुराय आज अनावरण आमी सार्वजनिका मुखार करचे ह्या मेरवणीकेक हांव भारी खुश भाग घेता आसा आनी फाल्यां कार्यक्रम अशी चलो म्हणून हांव आशेवन म्हगेले दोन उतर कोंकणी शिकता कोंकणी शिकता हाव कोंकणी बरयता कोंकणी बरयता
गेल्या 2017 कोंकणी लोकोत्सव म्हळ्यार भारी एक संतोषा विषय काल जाल्यार एक कसा म्हळ्यार एक पुराय जना मस्त विदेशांतून आयिल्ले जन आसात तांकां भारी खुशी जाला सकाळी तांकां तशें फळारू दनपार जेवणां तशेंच आनी आज दनपारां आमगेला नळीन कुमार कटील मागीर वेदव्यास मागीर आमगेला उदयवाणीचे मनोहर प्रसादाय तांणी येवन आमकां शुभाशय सांगला ताजे नंतर आज आमगेले मेरवणीके दनपार 3 गंटे दुखून पुराय जने खंयचे लोक पुराय कोंकणीचे पुराय ओट्ट जावन मेळ्ळ्याचे आयचे कार्यक्रम जशी फाय कार्यक्रम मस्त नमुने कार्यक्रम जाता आसा पुराय जनांक सन्मान केलेल्यांक पुराय कारकाळा दुखून आमगेले मस्त DSP इतरक्षणा वेदिकेत विवेकानंद शेणे तांणी पुराय येता आसाची तशी तांकां पुराय शुभाशय म्हणून सांगून आमकां 2 उत्तर बंद कर सांस्कृतिक उत्सव हांगासर टाउन हॉलाच्या गोवाऱ्यान पावला या प्रदर्शनात या सांस्कृतिक पंगडान भाग घेतल्या जोर पंगडांत हांगासर वेदीर प्रदर्शन तशेंच या टाउन हॉलाच्या गोवारे प्रदर्शन आसतले जोर सांस्कृतिक पंगडाच्यानी तांकां खंयसर जागो आसा थंयसर सांस्कृतिक प्रदर्शन करचें अशी आमची विनंती आसा वेदी ना जाल्यार तुमच्या गोवारे व्यवस्था आसा थंयसर प्रदर्शन करचें मंडळी हांगाच्यान प्रदर्शन जाता आसा नागपूर मंडळी शेजारी आमचो अकरांचो सदस्य यादव अहमदचा मुखेलपणाचा पंगड आयला ಬಂಟಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ತಾನು ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ त्याच्यानंतर बंधारे रामा बोरकर शिक्षित प्रदर्शन बंधारे रामा बोरकर यांचे तावनो विष्णुरामे मंगळ यांचे तावनो गुंटा मंगळ विष्णुरामे मंगळ यांचे तावनो गुंटा या वेळेरे त्याच्यानंतर गुंटा नासवेदिरे त्याच्यानंतर कार्वी कलाम
आता वेगवेगळे समेर संतान स्थिती पंगडातून प्रदर्शन त्याच्यानंतर मंजुनाथ स्थिती पंगडातून जात आहे सर वेगवेगळे मंजुनाथ स्थिती पंगडातून जात आहे प्रदर्शन कोंकणी कार्मिक कलामाट बडकर हांचे तावनो गुंटाना असेल कोंकणी कार्मिक कलामाट बडकर हांचे तावनो कार्मिनाथ गुंटाना असेल त्याच्यानंतर जॉय स्टार ब्लास बँड हांचे तावनो ब्लास बँड जॉय स्टार ब्लास बँड हांचे तावनो ब्लास बँड त्याच्यानंतर सरस्वती नारायण पावसकर हांचे तावनो बँड रमेशा सरस्वती नारायण पावसकर हांचे तावनो बँड रमेशा यामध्ये हांचे तावनो दफ मेरी नॉर्बडकर हांचे तावनो दफ प्रदर्शन मेरी नॉर्बड गरीबाचे हांचे तावनो दफ त्याच्यानंतर मेरी नॉर्बड गरीबाचे हांचे तावनो फुगडे हळयाळ पंगडा तावनो मेरी नॉर्बड गरीबाचे हांचे तावनो फुगडे मेरी नॉर्बड गरीबाचे हांचे तावनो फुगडे त्याच्यानंतर शांतराम स्थिती हांचे पंगडा तावनो जाकय या मुखारचा त्याच्यानंतर शांतराम स्थिती पंगडा तावनो जाकय त्याच्यानंतर मेरी नॉर्बड गरीबाचे हांचे तावनो तमाम मेरी नॉर्बड गरीबाचे हांचे तावनो तमाम त्याच्यानंतर सुंदरगौड कडंदल हांचे तावनो गुमटाना असं सुंदरगौड कडंदल हांचे तावनो गुमटाना असं
पंगड हांचे जावन जाते अनंत जय सिद्धी पंगड जावन जाते त्याच्यानंतर मल्लिकार्जुन उडुपी जानपद वेदिके मंदार्थे हंचे जावन कुमटानास त्याच्यानंतर विष्णुराणे पंगड कारवार जावन डोळ्ळू कुणितानास एलोसिया सालोस कॉलेज पंगड जावन नाच आणि सहकार्याच्या पुरुषा बारी बरोबर जय कोंकणी माय जय कोंकणी जय कोंकणी जय या पुरुषाला स्वागतीला सोड कला पंगडा कोंकणी अकादमी तर्फे देवबरे करू म्हणता कर्नाटक कोंकणी अकादमी अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन हांगा मंगळूरचे टाउन हॉलांतू कोंकणी लोकोत्सव 2017 ह्या कार्यक्रम भाಳ 3 दिवसाचे कार्यक्रम भाಳ विजृंभणेरी हांगा टाउन हॉला परिसरात जाता टाउन हॉलांतू हें पळोवचें म्हणल्यार सर्व आमगेले कोंकणी उलयताले कोण आसा की तांकां एक भाळ एक संतोशा विशय आमगेले हिंदू अशें पुरो क्रिश्चन अशें पुरो मुस्लीम अशें पुरो ना सगळे आमगेले
इतर पूर ಒಟ್ಟು करून 42 पंगड कोंकणी भास उलयताची ते पूरा पंगड हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन्स अशी वांटून गेल्ल्याची तंतूय पूरा जन ಒಟ್ಟು मेळून हें एक चंद रितीरी तंगेले प्रतिभा तंतू खंयचे खंयचे 42 पंगडांतूय खंयचे खंयचे तांगेले प्रतिभा की त्या प्रतिभेचो एक हांगा दाखोवता एक अवकाश आनी तांगेले मलगड तुकून कोरना इल्ले तांगेले कसा संस्कार की संस्कृती की त्या तांगेले एक हे लोकोत्सवान तांणी दाखोवता वेवस्था अंतू कोरून दिला त्यानयशी आमगेले सगळे कोंकणी स्पिकींग कोण कोण आसा की सगळे समाज तांणी तांकां तांगेले फूड मलगड्यान तुकून खंयचे खंयचे वस्तू फुडले मलगड्यान आमी कसकसल यूज केला तसल पुरा वस्तू हांगा प्रदर्शन केला हे पुरा केलेले प्रमाणारी आमगेले मुखारवेल जनरेशनाक कोंकणी कोण कोण उलयता की ते गौड सारस्वत ब्राह्मण अशें बरो क्रिश्चन्स अशें बरो नवायत अशें बरो कुडबी अशें बरो वैश्यवाणी अशें बरो अशें हलवारू 42 समाजाचे हे 42 पंगड कोंकणी उलयता तांगेल समाजाचे मुखारवेल जनरेशनाक मुखारवेल पिळगेक ह्या कार्यक्रमा निमित्त प्रेरेपण येवन हक्का आमगेल समाज फूड कशी चल्ला म्हळ्यार तांकां एक दिश्ट सल वाट घाल दिला तशी हे कार्यक्रम भारी विजृंभणेरी जाताच सर्व जनांकय देव बरें करूं म्हणून हांव सांगताची पुरा जनांकय पुरा 42 पंगड कोण आमगेले कोंकणी उलयता की तांकांय देव बरें करूं म्हणून सांगून हांव ह्या संदर्भात